सोडली आला ओके तुमकां सगळे प्लॅटफॉर्म येवकार आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण सगळ्यांक खबर आसा. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगलेलें की आमचो जो आमदार आसा ते आमच्या विरेश बोरकर आमदाराक आयज आमी आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसा म्हणजे आमी आमचो पार्टी सेक्रेटरी विश्वेश नायक ट्रेजरर अजय कोलकर तांकां मेळपाक तेणी येवचो म्हणून पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूच आमी ताका मेसेज दिल्ली. मागीर आमी ऑफिशियल इमेलूय ताका केल्लो. पूण आयज दनपारां 12:46 PM म्हणजे अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आउट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना आनी ताचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेजे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतले म्हणून म्हणजे तेजें ऑफिस आमकां कळयतलें आनी तेजे कितें तरी प्रायर कमिटमेंट्स आसा आनी जो पॉलिटिकल टायम आसा आनी क्लॉक टायम हो दोनूय डिफरंट आसल्या कारणान ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना म्हणून तेणी आमकां सांगलेलें आसा. सो आमी रावले हेचेर. आमी मागीर आमची मिटींग घेतली, आमी डिस्कशन केलें आनी आमी ताका आतां जस्ट आमी ताका रिप्लाय केला आनी ताका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो, कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इश्यू चल्ला तो आमकां जाता तितल्या बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय, हेजेर कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय. सो आमी आमदाराक बरयला की तेच्या ऑफिसाक तेणी सांगचें की जाता तितल्या बेगीन तेणें आपलो टायम आमकां अवेलेबिलिटी आहा ती कळोवची सो दॅट आमी त्या दिसा प्रेझंट रावन ती मिटींग घेवन कितें आहा कितें ना तेजेर जाता तितलें एक बरें सोल्युशन काडपाचें म्हणून. सो नो डिसिजन एट द मोमेंट. सद्या डिसिजन म्हणजे आमी डिसिजन घेवपाक शकना कित्याक आमकां आमदारा कडेन उलयल्या शिवाय आमी कसलें डिसिजन घेवपाचें आमकां तरी सारकें दिसना, कित्याक तेचें कितें आसा म्हणणें तें आमकां कळपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम आमी ताका 2 फावटी सीईसीनूय ताका आपयल्लो. सीईसीचे जे मिटींग डिस्कस जाता ते आमी 1 वीक पयलीं घालता, ग्रुपान घालता, ज्या ग्रुपान तोय आसा. सो एवरी टायम एक वीक पयलीं सीईसी मिटींगेची नोटीस दिवन सुद्दां आमदार पावूंक ना. मागीर आमी ताका इमेलूय केल्लो की जे आमचे डॉक्युमेंट्स कितें ताका पळोवपाक जाय, मिनिट्स ऑफ मिटींग पळोवपाक जाय, नाजाल्यार 5 मेंबर सीईसी बॉडी जी सीईसीची कमिटी आसली जी सांद्रे ब्लॉका वांगडा मिटींग घेतल्या तेंच्यांनी कितें रिपोर्ट दिला तो पळोवपाक जाय. तो कितें आमकां डोनेशन दितालो त्या डोनेशनाचे आमी फंड युटिलायज खंय करता, कशें करता, कितें करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार तेणी ऑफिसान येवचो, तेणी आपलो टायम दिवचो म्हणून आमी तेच्या कडेन हेच्या पयलीं टायम मागलोलो. पूण तेणें टायम दिवंक ना म्हणून आमकां आमचो टायम दिवचो पडलो. आतां आमच्याय टायमार तो आयज पावूंक ना. बट आमी आतां परतो ताका सांगला की तेचो टायम कितें आहा तो तेणी आमकां सांगचो, कित्याक हो पयलीं आमी सांगलेलें, आतां सेकंड टायम परते सांगता की तेणें आपलो टायम आमकां सांगचो आनी त्या टायमार तेणी येवचो हांगा. आमी आसतले आनी कितें आहा तें डिस्कशन. तेणे फेसबुकार आतां एक मेसेज घातला ना कितें घातला दॅट वॉट एवर कितेंय जावं पूण गोंया खातीर झगडटलो. आपूण हिंगा येयला कितें पोजिशनाक लागून कित्याक लागून Revolutionary Goans was not for one man but for everyone who truly loves this land. हय हेंच एकदम बरोबर आसा तेजें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही खंयच्या एका मनशाची ना, एका प्रेसिडेंटाची ना, नाजाल्यार एका MLA ची ना. सो तेका लागून हें जे तेणी लायन बरयला ती एकदम करेक्ट आसा. आनी म्हणून कालूय आमी सांगला की पार्टी सुप्रीम, पार्टीच्या वयर कोण ना इंडिव्हिज्युअल. 1 मनीस 2 मनीस 10 100 1000 मनीस पासून पार्टीच्या वयर ना. सो तो ते कितें बरयला हांवूय सहमत आसा भितर आनी एकदम करेक्ट आसा. इनडायरेक्ट तुमकां पॉयंट मारला न्हू तेणे तो इनडायरेक्ट दिसना तुमकां पॉयंट मारला. इट इज नॉट म्हाका मारचो ना कित्याक हांव वन मॅन ना. म्हाज्या फाटल्यान काल पयले तुमी कितले भुरगे आसले आनी कितली सीईसी आख्खी ऑलमोस्ट 70-80% सीईसी म्हाज्या वांगडा आसली. सो वन मॅन म्हणपाक म्हाका तरी म्हणूंक ना, तेणी कोणाक म्हणला आय डोंट नो. नो पूण आयज सगळ्यांक काल आहले कितले आयज आपोवपाची गरज ना. आयज कितें आहले पळय सीईसीक आमी 2-3दा सीईसी जाले. तो सीईसीक जर 3दा सीईसी जाली जेका तो येवंक ना. सो जर तो फुल सीईसी बॉडीक जर फेस करपाक जर तो तेका जायना नाजाल्यार तेका ना जाल्यार म्हणून आमी चिंतलें की
आमचे रिलेशन तुमच्या भितर. एक क्लोज रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन आसा सो तेका लागून आमी चिंतले की एटलिस्ट आमकां तरी मेळोन कितें तें सांगचें फाल्यां जर तेका दिसता की हेतूंतले ह्या तिनांतलोय आनी जर कोण कट ऑफ जावपाक जाय तो कट ऑफ करपाचो तेंय तेणी सांगचें बाबा हांव नाका नाजाल्यार अजय नाका नाजाल्यार तो नाका दोग जाणां कोणा कडेन कित्याक दोग जाण तरी मिनिमम जाय बसपाक डिस्कशनाक सो एटलिस्ट दोग जाण कोणा कडेन जर बसपाक जाय ती नांवांय तेणी तेच्या कमिटीच्या तेच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमकां सांगची बाबा हे दोग जाणां कडेन आपूण उलयतलो म्हणून सो ते दोग जाण आमकां प्रॉब्लम काय ना दोग जाणां मिनिमम दोन खंयचे चूज केल्यार जाता तिगूच जाण जाय अशें आमकांय काय कंपल्शन ना म्हणून तुम्ही म्हणून म्हाका किती रावंक शकता तुमकां दिसना की विरेश पार्टीक लायटली घेता असो कित्याक तुमी इतके हे धाडले म्हणटा पळय आमी धाडले ते लायटली घेता म्हणूनच काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली जर हे सगळे जो मॅटर आसलो तो इंटरनली जर सॉल्व जाल्लो जाल्यार ते फेसबुकारूय येवचे नासले आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सानूय येवचे नासले ते येयले कित्याक तेका भरपूर टायम जालो ह्या गजाली की ही गजाल जी आसा ती इतली कंटिन्युअस चालू उरली की आमच्याय कडेन काय ऑप्शन नासले कित्याक फाल्यां आमकांय क्वेश्चन येताले भितरल्यान एंटी पार्टी एक्टिविटीज थोड्यांचे चलताले ते दिसान दीस वाडत रावताले आनी तेका लागून आमकांय दिसलें की आतां खंय तरी लोकांक हें सांगचें भुरग्यांकूय कळचें कित्याक आमकांय प्रत्येक भुरग्याक कॉल करून सांगपाक आमच्या कडेन टायम ना आनी ते लॉबिंग करपाक आमचें हॅबीट ना सो आमी ते लॉबिंगूय करपाक वचोंक ना काय ना म्हणून आमी चिंतलें की हें कितें आहा तें प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान लोकांक कळोवचें कितें जालां तें कित्याक आमकांय प्रत्येक फावटी फोन येताले तुमचेय फोन येताले लोकांचेय फोन येताले सपोर्टरांचे फोन येताले आमच्या मेंबर्सांचे फोन येताले सो ते कितें आहा तें क्लियर करपाक लागून काल आमी प्रेस घेतली सो तुवें जशें सांगलां पळय तें आनी तेणी विरेशान जें बरयलां की एका मनशाची पार्टी न्हू तेका लागून कोणेच पार्टेक लायटली घेवपाचें न्ही इतलेंच सांगता फाल्यां तूं प्रेसिडंटाक लायटली घ्या नाजाल्यार सेक्रेटरी घ्या ट्रेजराक घ्या डजंट मॅटर पूण पार्टेक कोणेच लायटली घेवपाची न्हय कालूय सांगलां हांव परतून सांगता पण हाऊ लॉंग यू कॅन वेट फॉर इट ना, युअर आता तेणी डिसिजन तुमचें डिसिजन ना, म्हणून घेवपाक आमी तेका आतां सांगलां इमिजिएट जे आयज सोमार सो म्हाका दिसता ह्या विकाच्या भितर ते आतां तो गोंया भायर आसा म्हणून अशी तेजी एक ईमेल आसा आनी ती ईमेलूय इतल्या स्ट्रॉंग इंग्लीश आसली की वी वर शॉक की असली इंग्लीश आतां ही खंयच्यान लायक काँग्रेसचो शशी थरूर आसा पळय त्या टायप ती इंग्लीश आसली म्हणजे ती अंडरस्टँड करपाक आमकां चॅट जीपीटी घालचें पडलें आनी सिम्प्लिफाय म्हणून मारचें पडलें कमांड दिवचो पडलो इतले कडक तो मेल आसलो अंडरस्टँड जावपाक म्हणजे भितर एक स्टेटमेंट आसलें एक ते म्हणजे ते आमी कन्फ्यूज जाले की एक स्टेटमेंट आसलें की पॉलिटिकल टायम अँड क्लॉक टायम आर बोथ डिफरंट थिंग्स म्हणजे पॉलिटिकल टायम आनी क्लॉक टायम आतां आमकां कळोंक ना की पॉलिटिकल टायमाक लागून डिफरंट वॉच येता कोणे बोटान नाल्यार एपलान कोणे काडला आमकां खबर ना जाल्यार तो पॉलिटिकल टायम कितें आनी क्लॉक टायम कितें आनी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना मिटींग आपयता तेन्ना ते क्लॉक टायमाचेर आपयता काय पॉलिटिकल टायमाचेर आपयता हें आमकांय खबर ना कित्याक आमची नवीन पार्टी अशें जर कितें जर तेका खंयच्यान कळ्ळां नाजाल्यार खबर आसा की पॉलिटिकल टायम डिफरंट आसा आनी त्या टायमार आपोवपाचें बीन जाल्यार तें तेणी आमकां सांगपाचें की वी आर कन्फ्यूज की आमकां कळोंक ना तें कितें तें म्हणून तुमी म्हटलें की शशी थरूराचे काँग्रेसीचे लिडराचें नांव घेतलें ना तुम्ही जाणात शशी थरूराची इंग्लीश जशी आसता पळय जी अंडरस्टँड करपाक डिक्शनरी ओपन करची पडटा चॅट जीपीटी ओपन करची पडटा तशी त्या टायप तो स्टेटमेंट जाल्ले ते कळपाकूय मातशें आमकांय डिफिकल्ट सो यू आर लिंकिंग हिम टुवर्ड्स काँग्रेस ना लिंकिंग न्हू हांव कित्याक पळय आतां तुमी जाणा कितें इंग्लीश अशी येयली की पयलीं शशी थरूराचें नांव येता सो ते हितून ते येयले इट इज नॉट बिकॉज ऑफ काँग्रेस शशी थरूर एक डिफरंट एक आयडेंटिटी आसा तेजी तुमी पयला आसलेले भायर वयता तेन्ना तेजी इंग्लिशीचे व्हिडिओज येता रील्स येता मिम्सूय येता But you should be happy that your MLA's language is good. आय एम व्हेरी मच हॅपी आमी जी तेका 4 वर्सां ट्रेनिंग दिताली म्हणजे आमच्याकून चड बरी इंग्लीश जाली आमकां तितली कळना आमकां सिम्प्लिफाय करची पडली वी आर एक्स्ट्रीमली सो यू आतां कोत्ता म्हणटा तुवें ट्रेनिंग दिला नो आमी हे तरी बाबा दिवंक ना इतली इंग्लीश आमच्या कडेन हे ना कित्याक आमकां इंग्लीश करतले आमकां चॅट जीपीटी प्रूफ करचें पडटा आमकां बट वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी की एवरी टायम जो मेल येता तो हितून इंग्लीश इम्प्रूव जायत आसा आनी बरें आसा ग्लोबल लेवलाचेर फाल्यां जर आमचो आमदार पावलो जाल्यार इंग्लीश 100% युके पावन जाली दिसता ती इंग्लीश मातशी पॉलिश पळय युके पावन जाली काय खंय जाली आमकां तें खबर ना बट 100% दॅट इंग्लीश हॅज इम्प्रूव्ड खूब इम्प्रूव जाल्यार इतली जाल्या की आतां ती पार्टेक अंडरस्टँड करपाक पण डिफिकल्ट म्हणून तूं तेका क्रिटिसायज करता म्हण दिसना क्रिटिसायज तूं उलयता त्या भाशेन तूं क्रिटिसायज करता भाव दिसता तेका आमच्या आमदाराची इंग्लीश इतली सध्या बरी जाल्या तुमकां जाय जाल्यार तो मेल आमी फॉरवर्ड करता तुमकां जर तो एका हितून जर कळटा जाल्यार तुमी आमकां सांगा बाबा आमकां एका हितून परत आमचा आमदार म्हणटा आमचा आमदार अजून तुमचो आमदार आमचोच आमदार अजून माझ्या तोंडाच्यान जितले आमचो आमदार म्हणून येयला पळय तितलो तेच्या तोंडाच्यान आमचो प्रेसिडेंट म्हणून येवंक नासतले
ते हो आमदार काळजान आसा कित्याक त्या आमदाराक घडयला आमी, ह्या पार्टीन घडयला, वांगडा एका खाटीचेर न्हिदला, एका ताटान जेयला. सो आमचो आमदार काळजान आसा, तो काळजान उरतलो. तेणी धरूंक ना म्हणटा काळजान तुका. तुवें आतां म्हटलें पळय प्रेसिडेंटाक काळजान तितले धरूंक ना, तुवें ताका धरला म्हणून. पळय कितें आसता की एक बापूय जर आसा ना, आवय बापूय आसा, आपल्या फाल्यां भुरगो कितलोय आवय बापाय कितें म्हटलें जाल्यार आवय बापायच्या काळजान भुरग्याक लागून तो मोग आसताच. सो विरेशा बद्दल जो मोग आसा तो म्हाज्या काळजान उरतलोच. तो मागीर पार्टेन आसतलो, पार्टेन नासतलो, तें आमकां खबर ना. तें फुडले गजाल, ते 27 मेरेन सगळ्यांक कितें आहा तें कळटलें. पूण मोग जो आसपाक जाय का आपल्या भुरग्या प्रती, तो मोग सदांच आसतलो काय नासतलो ना, ना, ते आमचें डिसिजन न्हू. इंडिव्हिज्युअल डिसिजन कोण कितेंय घेवपाक शकता ना, आमी कोणा खातीर डिसायड करपाक शकना न्हू. तुका डावट आसा काय म्हणटा? डावट आसा. डावट बीन अशें काय ना. पळय कशें आतां कोण कोणा बद्दल कांयच सांगपाक शकना. आतां तुमी पळयला हेच्या पयलीं राघव चड्डान कितें केलें, कोणें चिंतलें ज्या राघव चड्डाक केजरीवालान इतलो घडयलो, तेका टिकेटीक सुद्दां कोण म्हणटा पयशे नासले, आनी तेन्नाच्यान तेका घडोवन इतली फेम दिली, नेम दिली, ट्रेनिंग दिलें, पोझिशन दिलें, लास्टाक तो बीजेपीन गेलो. सो सांगपाक जायना कोण कितें करीत तें. सो आधीचो राघव चड्डा विरेश गोंयचो राघव चड्डा ना, तें पळय कशें आहा, राघव चड्डा जातलो ना कितें आहा तें प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाचेर आसा. तेका पार्टी कोणाक कंट्रोल करपाक शकना, कित्याक हांगा पार्टी कोणाक पगार दिना, पार्टी कोणाक पोसिना, पार्टी कोणाक डिक्टेट. हांगा पार्टी व्हडल्या व्हडल्या पार्ट्यांनी फंड दिवन आमदार निवडून हाडलेले गेले जाल्यार तेका आमच्या हातीन ते काय ना. फाल्यां आमचे आनी 4 येयले, फाल्यां कोण वयतलो कितें आहा तें आमच्या हातीन काय ना. आमी फक्त कंट्रोलान दवरपाक शकता, फुडलो फायनल डिसिजन आमचेर नासता न्हू. पार्टी आसतलो काय नासतलो. आतां पळय कितें आमदारान सध्या तरी पार्टीचे जे प्रोटोकॉल्स आसा ना, ज्या पार्टीचे जे इमेल्स आसा, जशें तुमी सांगले तशें ते लायटली घेतलेले आसा. जो पार्टीचो एक नोटीस गेल्ली की एंटी पार्टी एक्टिविटी करणारो जो जुलियस आल्मेडा त्याच्या पासून पयस रावचें म्हणून, तो पयस तेणी दवरूंक ना. सो हे सगळे जे घडामोडी घडले तेका लागून आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली. फाल्यां तेच्या मनान कितें आसा कितें ना हें आमकां खबर ना. तें तुमी तेका विचारचें जेन्ना मेळटा तेन्ना. बट आमी एज फार एज पार्टी इज कन्सर्न, आमकां दिसता फक्त विरेशा कडेन, त्याच्या लिगल एडवायझरां कडेन बीन न्हू, फक्त विरेशा कडेन आमकां प्रायवेट एक मिटींग करपाक जाय. तुमकां परतून रिपीट करता, आमी 3 जाण आसा. आनी जर तेका दिसता हेतूंतलो एकटो कोण तरी मायनस जावपाक जाय, हांव मायनस जावपाक जाय, नाल्यार अजय जावपाक जाय, नाल्यार विश्वेश जावपाक जाय, जाल्यार 2 जाणां कडेन सुद्दां मिटींग करपाक आमची तयारी आसा. आमी तेका प्रेसाच्या माध्यमांच्यान कळयताय, आमी इमेलाचेर घालूंक ना, पूण आमी तुज्या माध्यमांच्यान तेका सांगता. सो जाता तितल्या बेगीन तेणी टायम दिवचो, आमच्या कडेन बसचें आनी कितें आहा तें एक बरें सोल्युशन टाइम फ्रेम दिला तुम्ही त्याला, टाइम फ्रेम तेका दिला. तो एकूच ऍड करता. जसं विरेश डिले करता म्हटले त्यांनी तर आम्ही 1 तारखेची नोटीस धाडली तेका, तो रिप्लाय करतालो, रिप्लाय करूंक ना त्यांनी. 10 तारखेची रिप्लाय धाडली की मिटींग 10 तारखेक. आता 10 तारखेकूच सांगतालो मिटींगेक येईना म्हणून. मागीर आयची कालची मिटींग झाली, कालूच तिने सांगले आपण येईना म्हणून. नोटीस असताना 1 वीक पहिली. कालची नोटीस सुद्धा आम्ही काल सांगचे धाडलेले, आयज तिने दनपारा सांगला. तर जेन्ना तुझो ऑफिस स्टाफ जाल्यार ऑफिस तू सांगतले की मिटींग बाबा आपण रेडी आहा, आम्ही तुका प्रॉमिस करता की आम्ही डिले करची ना, आम्ही तुका रिप्लाय सादे भाशेन करतले की आम्ही रेडी आसा म्हणून. तुझो टाइम तुजी डेट तू सांग आणि बेगीच्या बेगीन सांग आणि हे कितें आहा ते काबार कर. ओके सर. If Viresh leaves the party, then what will be the future of the पळय party? सध्या आमी बरेच चिंतया म्हणून आमी आमदारा कडेन मिटींग घेवपाक सोदता की आमचो आमदार परतो म्हणटा, आमचो आमदार आमच्याच कडेन रावचो, आमच्याच कडेन उरचो. ही आमची देवा कडेन एक मागणी आसा आनी तेकाच लागून आमी हेचेर सोल्युशन काडपाक तयार जाल्ले आसा आनी सोल्युशन काडपाक आमी तयार आसा. सो म्हाकाय दिसता की आमदार येतलो, आयज तो गोंया भायर आसा, येतलो एक दीस, बसतलो आनी हेजेर बरें सोल्युशन येतलें. सो तो वयतलो ना ते गजाली आनी तें सोडटलो तें फुडलें हें नाका. आमी सद्या मॅनिफेस्ट करुया की तो आसतलो म्हणून आमच्या कडेन. म्हणून आता इतक्यो पार्टी आसा गोंयांत, खंयच्याच पार्टीन तेंचे अशें कितें एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाले, कितें जालें केन्नाच फेसबुकार घालूंक ना, जो केन्नाच अशें प्रेस कॉन्फरन्सीन घेवन सांगिना. हो तुमचो न्यू कितें मॉडल अशें सांगपाचें. तूं सारकें फॉलो करिनासतलो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक. हेच्या पयलीं काँग्रेसीन जावं बीजेपीन जावं हें सगळें जावन तेच्या पार्टी प्रेसिडेंटा कडल्यान तूं घेतालो खबर ना, पूण बाकीचे रिपोर्टर तरी ते तेंच्या कडल्यान बायट घेता. स्पेशली
गोविंद गावडेची आनी कोणाय झगडी जाता पळय तो बाबू वजगांवकर आनी आल्लेकराय झगडी जाता आनी तेन्ना दामू नायका कडेन वचून बसता नाल्यार आनी कोणाय जाता पण फेसबुकार केन्ना ते घालिना. फेसबुकारूच जाता म्हणूनच ते येता न्हू फेसबुकाचेर येता म्हणूनच ते फेसबुकार post मिडियान करून येता येता. न्हू मिडियाक दिता न्हू बाय मिडियाक मिडिया दिता न्हू तुवें मिडियाचेर जेन्ना फोनूच घेवंक ना जेन्ना तुवें फेसबुकार पोस्ट घातलेले पळय तेन्ना तुका कॉल केल्लो कितें जालां विचारून तेन्ना तुवें कोणाचो फोन घेवंक ना. म्हाका जेन्ना दिसलें की जें कितें आसा तें मिडिया फुड्यान सांगपाक जाय त्या दिसा हांवें सांगलें म्हाका दिसलें ज्या दिसा हांवें पोस्ट घालपाक जाय त्या दिसा म्हाका दिसलें हांवें पोस्ट घालपाक जाय हांवें घातलो. आमी मिडिया पासून काय लिपोवंक ना काय फोटींग उलोवंक ना जें कितें आसा तें 2 वरां बसून सांगलें. तुमच्याय कडल्यान 100 क्वेश्चन येयले 100 क्वेश्चनाचे आन्सर दिल्या उपरांतूच आमी उठले. ह्या एसी आमची खटारी एसी आसा व्हड तितून गरमी जाली तुमकांय गरमी जाताली आमकांय गरमी जाताली तरी 2 वरां तुमी बोल्ले आमी बोल्ले सगळीं उत्तरां काल सगळीं मेळ्ळी आणि एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करता नाजाल्यार शोकोस नोटीस धाडला नाजाल्यार डिसिप्लिनरी ऍक्शन घेता आमदाराचेर हे आमी सोशल मिडियाचेर कोणीच घालूंक ना हे आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पयली एक कोणी आउट केला जी तेंच्यांनी प्रेस घेतला पण तेंच्यांनी सांगला की आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून मागीर तुमी सांगतात सांगला आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून मागीर आमी ते आउट केला. हेच्या बद्दल आमी डिसिप्लिन आहा तो आमचो नाल्यार एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज कितें आहा पळय तेच्या रिलेटेड मिडियाक आमी हे केला ते आमी केन्ना आउट करूंक नासले ते आमी म्हाका दिसता कालूच ऑफिशियली आउट केला. मनोज म्हाका सांग तुवें फेसबुकार जो पोस्ट घातलेलो की पार्टी तुका जाय आसलेली आपूण दिवपाचो मरे आपण सगळे लायफ दिला हे तुवें कोणाक घातलेले हे विरेशाक घातला. सो ते काल तुमकां आमी सांगला न्हू की काल तुमकां सांगला की मडगांव एक मिटींग जाली त्याच्या लिगल एडवायझरान हें केलें की पार्टी टेक ओव्हर करपाची नाजाल्यार सीईसी बॉडी चेंज करपाची नाजाल्यार कोर्टान वचपाचें हें सगळें डिसायड जालें डिस्कशन जालें थंय म्हणून म्हाका तो पोस्ट घालचो पडलो आनी ते मिटिंगेक विरेश हजर आसलो तेका लागून विरेशाक घालचो पडलो कित्याक आमचो आमदार तो आमकां तो आदित्य देसाय लागना तो तेणी सांगला न्हू खंयच्या तरी हितून पर्यंत की आपूण तेजो लिगल एडवायझर आपणाक घेतला म्हणून सो तो आसलो म्हणून हांवें म्हटलें की तो त्या मिटिंगेक तो आसतना जर हें डिस्कशन जाता पार्टी कशी टेक ओव्हर करपाची सीईसी कशी फोडपाची लॉबिंग कशें करप हें जर सगळें डिस्कशन जाता पार्टीक कोर्टान कशी व्हरपाची जाल्यार तेका लागून म्हाका घालचें पडलें की म्हाका इमोशनल दिसलें की बाबा जें आमी ताका सीईसीन सांगलेलें बाबा तुका पार्टी जाय जाल्यार यो घेवन व्हर म्हणून जाल्यार तें तेणी करपाक जाय. मनोज हांगान आतां सगळेच लायव्ह आसा आनी इवन तुमी तुमचे पेजीर लायव्ह आसा आनी एक तुमचो फॉलोवर आसा ताणें कॉमेंट केलां की इट इज व्हेरी सॅड टू सी आ पार्टी गेटिंग डिस्ट्रॉयड तांकां तुमचे मेसेज कितें आसतलें? जे आमचे सपोर्टर आसा वेल विशर आसा आमकां कंटिन्युअस फोन येत आसा प्रत्येकाक हें दुख्ख जाला कित्याक ह्या सपोर्टरांक लागून आमच्या वोटरांक लागून वेल विशरांक लागून ही पार्टी घडलेली आसा. ह्या पार्टीचे फायनान्शियल सुद्धा जे आसा ते आमच्या सपोर्टरांक कडल्यान वेल विशरांक कडल्यानूच जाता खंयच्या कॉर्पोरेटां कडल्यान जायना. सो तेका लागून प्रत्येक मनशाक जी वोट्स आमकां पडटा आनी पडला त्या प्रत्येक वोटरांक जे आमकां पयशे घेवच्या आदी आमचेर विश्वास दवरून जो वोट केला पाहिजे प्रत्येकाक दुख्ख जाता 100% तांकां दुख्ख जातलें आमकांय तें दुख्ख जाता आनी तेंचे चितूनूच आमी आमचो इगो एटिट्यूड कितें म्हणटात एरोगन सगळें कितें म्हाका आसा म्हणटा सगळें सायडीक दवरून आमी आतां आमदाराक मेळपाक आपयता कित्याक आमकां हेचेर एक सोल्युशन काडपाक जाय. कितें जालें जर मिस्टेक तेज्या कडल्यान जाला आमच्या कडल्यान जाला वॉट एवर मिस्टेक्स कितें आहा ते सायडीक दवरया कितें तें एक सोल्युशन काडया आमच्या वोटरांक लागून आमच्या लोकांक लागून आनी आमच्या पार्टीक लागून. ओके थँक्यू थँक्यू. बंद करूं मरे. Of course.